क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या गवळी बापानो, याजक बाबानो, धर्म बाबा भयणीनो आनी म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, नव्या वर्साच्या पयल्या आयतारा जेजून आपणाक संवसाराचो सोडवणदार म्हूण परगट केल्ल्या ह्या पवित्र दिसा 2025 वर्साच्या जुबलेवाच्या वर्साच्या सुरवेर बरवशाची यात्रिकां जावन आमच्या सोम्या सोडवणदाराक परगट मान करच्या इराद्यान आमच्या शहरांतल्या प्रमुख रस्त्यांतल्यान गितां गावन ताका होगळसून मान करना ह्या पवित्र सुवातेर सोम्या सांगात आमी जमल्या. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवशाची यात्रिकां जावन फुडें चमकत आसतना आमचो बरवसो आमकां निराश करिना. आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत आमचो बोवाडतो आमी बरवसो आमी कसो दृढ करचो आनी बरवशान आमी कशें फुडें चमकोवचें म्हणलें म्हटव्यान नियाळ करया. हो नियाळ तयार करता आसतना दुसऱ्या महाझुजा वेळार घडलेलें एक घडीत म्हज्या मतीक आयलें. मित्र राष्ट्रांनी जपानच्या हिरोशिमा नागासाकी ह्या 2 व्हड शारांचेर बॉम्ब गेल्ल्या वरवीं सुमार 80,000 लोक मरण पावल्लो खंय, लाखांनी लोक घायल्लो. थंय हांगा मोडी घरां इगर्जो सगळें कोसळून पडलें. आनी त्या वेळार जेजुवीत मेळाचो आदलो जराल वडील देवादीन बाब पेद्रो आरुपे तरणाटो याजक नोवीस मास्टर तो जावन आसलो. आनी तो थोड्या नोविसांक घेवन पिडेस्तांक पळोवंक वेतालो. क्रिस्तांव म्हणल्यार तांकां कुमगार दिवंक वेतालो. घायेल्ल्यांचे घाई धुवंक वेतालो. आनी अशें एक दीस एका घरा गेल्ल्या वेळार एक चली 13 ते 15 वर्सांची एका घरा थंयसर पडून आसली. तिका पळयतना जिवंत ना म्हणल्या बरी तांकां बगलें. पूण लागीं पळयता आसतना ताचो स्वास आसलो. चेडूं सगळें मातयेंत धुळींत रगतांत बुडोवन गेल्लें. मूस थंयसर घुंवोन आसलें. आनी हो याजक बा पेद्रो आरुपे दिंबयेर पडोवन ताच्या वखदांचें पेटोल उक्तें करना, इल्लो कापूस आनी डेटोल काडना त्या चलयेचे घाई पुसता. म्हणटा आसतना ती चली दोळे उक्ते करून विचारता खंय, फादर तुमी वखद मात हाडलांगी वा कुमगार हाडला? आनी पाद्र्यावार म्हळें हांवें कुमगार हाडला. आनी चली म्हणाली, कुमगार हाडला जाल्यार म्हाका कुमगार दिया, म्हाका वखदाची गरज ना. पाद्र्याबान पवित्र आयदनांत हांव एक कुमगार काडलो. आमचे बापा देवाचे शेळी मागणें म्हळें आनी त्या चलयेच्या जिबेर एक कुमगार दवरलो. आनी पाद्र्याब म्हणटा त्या उपरांत ती चली फकत 15 मिनटां जिवंत उरली. ताजे उपरांत तें मरण पावलें. पूण त्या 15 मिनटांनी त्या चलयेचें मुखामळ इतलें सोबीत, इतलें परजळीत, इतलें प्रकाशीत जालें गी म्हजे सगळे याजकी जिवितांत तितलें सोबीत, तितलें परजळीत मुखामळ हांवें पळोवंक ना. पाद्र्या बरयता जेजू ताच्या काळजांत आयिल्ल्यान असलें परिवर्तन. भाव भयणीनो, त्या चलयेक खंडिती कळीत आसलें पूण थोड्या घडयांनी मरता म्हणून. आनी केन्ना जेजूक त्या बरवशान ताणें स्विकार केलें. सागींच्या जेरुसलेमाक आपूण वचून आसा म्हूण ताका कळीत आसलें. आनी जेजूच्या स्विकार केल्ल्या ताच्या सांगातपणान ताजें मुखामळ परजळ्ळें. बरवसो आमकां निराश करिना.
आनी ह्या बरवशान आमी फुडें वता आसतना प्रत्येक जावन ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी मुखार वता आसतना भाव भयणीनो, आमी आयच्या संवसाराचेर एक दिश्ट घालून जाल्यार आमचो बरवसो निराश करचें सबार घडिता, सबार खुणा आमकां थंय हांगासर दिसतात. संवसारार झुजाचीं मोडां, रशिया युक्रेन मदें सुरू जाल्लें झूज अखेर जावंक ना. इस्रायल पॅलेस्टायन मदें झूज जावन आसा. इराण ताका पाठिंबो दिवन आसा. आनी उपरांत मुसलमान राष्ट्र मेळटीत जाल्यार खंयसर वचत हें. आमचे सबार जाणां इस्रायलान काम करनासात, गल्फान काम करनासात. जरी तरी थंयसर झूज जालें जाल्यार आमची गत कितें जायत. 5 वर्सां आदीं आयिल्ल्या त्या पिडे वरवीं, कोरोना वरवीं आमी कश्टल्या आनीकय कश्टून आसा. त्या पिडेच्या वायट परिणामा वरवीं आमची भलायकी आदल्या बरी ना. आमचे मदलीं तरणाटीं काळजाच्या पिडेंत घरांतून भायर गेल्लीं, न्हिदल्लीं, उठनासतना अशें मरण पावून आसात. कुटुंबांतलो तरणाटो दादलो कुटुंबाचो पोसकोरचो असल्या पिडेक वळख जावन मरता आसतना, कॅन्सर पिडेक वळख जाता आसतना, युवा जाणांनी शिकप करून एक बरें काम सोदून प्रयत्न करता आसतना तांकां काम मेळनातल्या वेळार निराशेचीं मोडां आमच्या समोर, आमच्या बोवारी वाळून आसात. खाजरी जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत अशांती, असमाधान, संबंध बरो नासतना त्या कुटुंबांत जावचे रगडे, दिसान दीस म्हारगाय वाडून येता आसतना आमच्या साद्या लोकांनी दिसपट्टें घोळणो, कुटुंब चलोवन वचच्या लोकांनी कश्टोवचें. जिणेन थोडे घडील घेतिल्ले निर्धार आनी त्या निर्धाराच्या चुकी वरवीं कितलीं कश्टां, कितलीं जाणां, कितले जण मानसीक पिडेंत वायट सवयांक गुलाम जाल्ले. आनी फाटल्या दिसांनी आमी आयकल्लीं सबार जीवघाताचीं घडितां. भाव भयणीनो, अशें जाता आसतना बरवशाची यात्रिकां जावन आमी कशें मुखार वचचें. आमच्या बोवारी, आमच्या वाड्यांत, आमच्या घरांत, आमच्या सत्समरा सैऱ्या दैऱ्या मदें अशें घडटा आसतना कसल्या बरवशान आमी मुखार वचचें. बरवसो आमकां निराश करिना, पूण असल्या संदर्भांनी कसली खावजेणी भिरांत आमकां दिसता. हुन्याळ तयार करता आसतना हांवें विंचलें वाचप लुकाच्या सुवार्थेंतलें एम्माउसाच्या वाटेर आसल्या त्या शिसांचें. निराशे जावन खावजेणे नासल्या आमकां ह्या वाचपांतावन कसलो संदेश मेळटा पळया. हे 2 जाण शिस जेजू सांगता 3 वर्सां आसले. सबार सपनां, सबार आशा, सबार आकांक्षा, कितें जायत, जेजूचें अजापां, ताजे फाटल्यान लोकांनी वेचें, ताजे शिकवण आयकून लोकांनी बूक कांय न्हीद आनी पळयनासतना ताज्या फाटल्यान 3 दीस वेचें, सगळें पळयत आसतना हे शिस उरल्या बरी चिंतात. नावार्दीक हो मनीस जातलो आनी ताजें राज्य स्थापीत करतलो आनी आमची जिणी सुशेगाद जातली. निमाणें ब्रेस्तारा त्या तांच्या राय जावच्या व्यक्तीक चोराक धरल्या बरी धरलें. दुसरे दिसा ताका कुर्सार मारलो आनी तो चोरां मदें मरण पावल्या वेळार सगळीं सपनां कोसळून पडटात. भिरांत खावजेणी, सोलवणी तांकां आयली आनी सर्व शिस अपोस्तल तांच्या आदल्या कामाक भायर सरले. आनी हे 2 जाण तांच्या गांवाक भायर सरता आसतना वाटेर तांकां सोमी सोदून आयलो. वाटेर तांकां तो मेळ्ळो, लागीं सरलो, तांचे कडेन उलोवंक ताणें सुरू केलें आनी तांणी ताका तांच्या मेळीन सांगातपणान घेतलो. आनी आमकां कळीत आसा तेजे उपरांत कितें जालें तें संभाशण. आनी अशें मुखार येता आसतना जेजू सगळें उलोवन आसतना ताचो अर्थ तांकां समजूंक ना, तरी तांची काळजां लासोंक सुरू जालीं. आनी त्या वरवीं ते म्हणाले सांज जाली, काळोख जालो, आज आमच्या सांगाता राव. आनी जेजू तांच्या सांगाता रावूंक तांच्या घरा भितर गेलो. परत्यान जेवणार ताणें उंडो मोडलो. 3 दिसां आदीं ताणें उंडो मोडिल्लो
आनी आज परत्यान ताणें उंडो मोडटा आसतना तांकां सोमयाची वळख जाली. त्या घडये हे मांस तांच्या कुटुंबाक आनीक मुखार वेचच्या बदलाक जेरुसलेमाक पाठीं गेले. पयलें जेरुसलेमाक पाठ करून तांच्या गांवाक गेले ह्या मनशा विशयान, आनी हाचें कितेंच आमकां नाका म्हूण सगळें सोडून गेल्ले. आतां परत्यान फाटीं घुंवले नव्या बरवशान. भाव भयणीनो, जेजू तांचे कडेन उलयलो आनी उंडो मोडटा आसतना ताणें जेजूची वळख धरली. ह्या वर्सा आमी बरवशान आमचें पैण मन धरसून व्हरता आसतना, आमकां बरवसो थोडे फावटी हालता आसतना, निरासपण भोगतना, सलवणी भोगता आसतना, कावजेणी भोगता आसतना, कितें जायत म्हणली भिरांत आमकां दोसता आसतना ह्या दोन संगती मुखांतर, पवित्र दिव्या मुखांतर, देवानच आमकां दिल्ल्या त्या पवित्र काणिके मुखांतर आमी आमचो बरवसो घट करूंक प्रयत्न करया. पयलें येवकरिस्त सोमयान आमकां दिल्लें. माथेवाच्या सुवार्थेंत क्रेचीं उतरां संवसार सोडून वेताना जेजून म्हणलीं, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सवे आसतलों. आनी संपूर्ण तरान तो हजर आसा त्या येवकारिस्तांत. आमचे सवे, आमचे सांगाता, आमचे मोदें आनी आमचे थंय. आनी त्या येवकारिस्तांत आसल्या जेजूक आमी घेवन ताजो सांगात आमी भोगलो. आमी बरवशान मुखार वचयत, आमचो बरवसो दृढ करयत, हेरांचो बरवसो दृढ करूंक आमी प्रयत्न करयत. सांजू हांव पावलो दुसरो पापा एक्लेजिया दी एवकरिस्तिया नांवाच्या विश्वपत्रांत म्हणटा, येवकरिस्त पवित्र सभेची सगळी ग्रेस्तकाय आटापता. कितें पवित्र सभेची ग्रेस्तकाय आसा ती सगळी त्या येवकरिस्तांत आसा आनी तांतूं आमी ती ग्रेस्तकाय भोगूंक जाय. सोमया सवे येवकरिस्तांत आराधनांत करसूंचो वेळ भोव सुवादीक. ताच्या मोगाच्या शेसान निमाण्या जेवणार ताच्या हृदयाक तकली तेंकलेल्या बरे. आमी येवकरिस्तांत सोमयाच्या मोगाक आमची तकली तेंकूंक जाय. येवकरिस्त आमकां बरवशान बरोवंक आदार जाता म्हणटा पापा साहेब. जिविताच्या सर सन्निवेशांनी बरवसो खणटाना, भिरांत दिसतना, कावजेनी भोगता आसतना त्या येवकरिस्तांत आमी बळ आनी आदार जोडूंक जाय. पेंटेकॉस्टल प्रसंगदार नांवार्दीक बेनिहेन एक फावटी अशें म्हणालो खंय, क्रिस्तांव पंगडा मदें, समुदाय मदें सडीत अजापां जावची कातोलिकां थंय. कित्याक म्हळ्यार कातोलीक येवकरिस्तांत जेजूक पाती येतात आनी तशें जाल्ल्यान सडीत अजापां तांचे थंय घडटात. भाव भयणीनो, आमकां बगलां जावंक पुरो, आमकांय ताचो अनुभव जाला जावंक पुरो. निरासपणान आमी आशिल्ल्या वेळार जिणेचें पैण थोडे फावटी पुरासाणेचें भोगता आसतना येवकरिस्तांतलो जेजू आमचे थंय अजाप करता आनी मुखार व्हरूंक वचोंक आमकां आदार दिता. मदर तेरेसा एक फावटी सगळ्या दिसाचें पैण करून एक नवें खोवेन सुरू करूंक एक कडेन गेल्ल्या वेळार एका फिरगजेच्या याजकाक आनी तिच्या थोड्या सिस्टरांक मेळिल्ल्या वेळी त्या याजकान आनी सिस्टरांनी न्हांवंक उदक आनी तिका जेवणाची सगळी मांडावळ घालता आसतना ती म्हणाली खंय, म्हाका कुमगार जाय, आज म्हणजे मीस जावं ना. जरी तरी हांवें कुमगार काणी घेवंक ना, हांवें मीस भेटोवंक ना, म्हाका म्हणजे मिसांव करूंक मुखार वचोंक जायना. पयलें म्हाका मिसाचें बलिदान जाय. कोरोना पिडे वेळार आमच्यो इगर्ज्यो बंद पडिल्ल्यो आनी त्या वेळार आमकां मिसां सुकल्लीं आनी त्या वेळार आमकां याजकांक, खंडीत जावन हांगा आसल्या सबार याजकांक म्हाका तो अनुभव जाला. आमच्या फिरगजेची तोडीं आनी तातूंत प्रायस्त लिपोवन म्हणल्या बरी, चुकोवन म्हणल्या बरी आमच्या साकरीसे लागीं येवन आमी मीस भेटयत आसतना सुमार एक 10-15 फीट पयस रावून एक कुमगार काणी घेवंक आशिल्लीं आसात. 3-4 म्हयन्या आदीं आमचे दिएसीचे एका फिरगजेक मरणाक गेल्ल्या वेळार त्या मरण पाविल्ल्या त्या उत्तर प्रायेच्या दादल्या विशीं त्या याजकान आनी थंयसर विगारान आनी आदल्या विगारान सांगलें उतरां, हो मनीस एक कुमगार काण घेवंक कोरोनाच्या वेळार
जीव रिस्केर घालना इतली वाट सुमकोन आयिल्लो. भाव भयणीनो, येवक्रिस्ता मुखांतर आमी आमचो बरवसो दृढ करूंक जाय, मुखार वचोंक जाय. दुसरें, देवाचें उतर. ह्या सगळ्या वर्सा, ह्या जुबलेवाच्या वर्सा देवान आमकां दिल्लें आनी एक दिर्वें आनी एक काणीक जावन आसा, ताचें उतर वाचूंक आमी प्रयत्न करया. द्वितीय नियम ग्रंथ 30 आनी 1 अध्याय 6 वळ. धैर्य घेया, धीर रावा, भियेनाकात, थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचे सवें वेता, तो तुमकां सांडून घालचो ना. कसलीं उतरां भाव भयणीनो. किर्तन 121 7 वळ. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर वेता आसतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदां काळ. आज न्ही, सदां काळ, जुनयेच्या पयल्या वेळार. इसाया प्रवादी 40 आनी 1 अध्याय सगळो बरवशाचीं धैर्य दिवचीं उतरां ते परजेक सांगता. आमकांय सांगता 10 वळ. भियेनाका, कित्याक हांव तुजें सवें आसां. घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळटां. रोमाकारांक बरयलें पत्र 8 अध्याय 28 वळ. आपणाचो मोग करतल्यांक देव सगळें तांच्या बऱ्याक करता. ही उतरां हर एक दीस आमकां धैर्य दिवंक जाय. आमी जर तर ताचो मोग केलो, तो आमच्या जिणयेंत आमी बरवशान मुखार वता आसतना सगळें बरें करतलो. हेब्रेवांक बरयलें पत्र 13 अध्याय 5 वळ. देवानंद म्हळां, हांव सर्वेस्पर तुका सांडचो ना, हांव तुका सोडून घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया, सर्वेस्परच म्हजो कुमकदार, कोणाक हांव भियोवचो ना. सांपेद्रूचें पयलें पत्र 5 अध्याय 7 वळ. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. जेरेमिया प्रवादी 20 आनी 9 अध्याय. तुमचे पासत हांवें एक योजन गेलां, आनी तें योजन तुमच्या बऱ्याक, तुमकां उपकाराक पडचें. देवाचें योजन फुडल्या दिसांनी हें पयण बरवशाचें आमी मुंदरून उरता आसतना ताचें योजन आसा, आनी तें योजन बऱ्याक जाल्यार आमी बरवशान फुडें सरया. त्याच अध्यायांत 12 वळ. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलों. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलों. बाबा भयणीनो, ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवशाची यात्रिकां जावन आमी फुडें येता आसतना बरवसो खंडीत जावन आमकां निराश करचो ना. आनी तो बरवसो निराश करिनातल्या बरी आनी आमचो बरवसो दृढ आसच्या बरी येवक्रिस्ता मुखांतर, देवाच्या उतरां मुखांतर बळ आनी सकत जोडया. आनी तेंच बळ आनी ती सकत हेरां सगळें आमी वांटून घेवया. जावं पुरो आमच्या घरांत मालगडीं आसात, जावं पुरो आमच्या शेजामारा कोणी सलवणी भोगचीं आसात, जावं पुरो आमच्या वाड्यांत कोणी निराशे जाल्लो एक युवजण आसा, जावं पुरो कोणी एकले पिडेस्त कश्टून जिणींची एक वजें म्हणली भोगचीं आसात, जावं पुरो आमी काम करच्या कडेन कोणी दुकां गळोवन आसात. आमच्या फिरगजेन, आमच्या समाजांत कोणी असली मेळटा आसतना आमचो बरवसो तांच्या सांगात आमी वांटून घेवया. सक्रामेंतांतल्या जेजूक तांकां आमी दिवया. येवक्रिस्तांतल्या जेजूक आमी तांकां दिवया. आनी हें पवित्र उतर ताचें आमकां बरवसो दिवचें तांच्या सांगात वांटून घेवया. आनी अशें बरवशाची यात्रिकां जावन निराशे जायनासतना धैर्यान आमी फुडें सरया. तुजो सुमी ताका आमी सांगात दिवन हांगासर आसल्यां तो आमकां आदार दिवंक दी. ताज्या बेसांवांनी आनी कुरपेन बरोवनी म्हणून मागया. आमेन.